विधानसभेचें अधिवेशन शुक्रारा दीस सोंपलें। विधानसभा अधिवेशन आशिल्ल्यान आमदारांक तांच्या मतदारसंघात वचपा खातीर मेळोंक ना। पेडणे मतदारसंघांतल्या कांय गांवांनी बुट्टी आयिल्ल्यान पेडणेचो आमदार गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री आजगांवकाराच्या मतदारसंघांतल्या लोकांचें खूब नुकसान जालें। तेन्ना तांच्या मदतीक वचपाक मेळोंक नाशिल्ल्यान अधिवेशन सोंपतकच रोखडेच उपमुखेलमंत्री आजगांवकारान पेडण्यातल्या संबंदीत अधिकाऱ्यांची बसका घेवन पावसान लोकांचें नुकसाण जालां तांची पळोवणी करून 4 दिसां भितर अहवाल दिवपाचो आदेश दिला। फ्लड आयला त्या मनशांक आमी आपयलेले, तशेंच मामलेदार बाकीचे सगळे कन्सर्न ऑफिसर आपयलेले सगळे धरून, आनी आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा की जंय लॉस जाला तेजी पयली सर्वे करात, कितलो तुमचें लुकसाण जाल्लें आहा तें रिपोर्टान दियात, आनी तलाटीक मामलेदाराक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्या घराघरांनी वचून तुमी पळयात कितली डॅमेज जालें आनी कितें आहा तो सगळो रिपोर्ट घेतल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंटा कडेन अपील करतले, कळ्ळें तुका। टायम आनी एक स्पेशल स्कीम म्हणून आमी ती डिक्लेअर करपाक जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान, तेजे भितरल्यान गव्हर्मेंटाचो पयसो आनी सेंट्रलाचोय पयसो तांकां मेळचो, कारण खूब लुकसाण जाल्लें आहा। शेतां गेल्यात लोकांची, झाडां गेल्यात, तशेंच तुजे घरां डॅमेज जाल्लीं आहा, घरांतलें सामान डॅमेज जाल्लें आहा, फ्रीजी टीवी असले लोकांचे पेड्या जाल्ले आहा। हो सगळो रिपोर्ट घेवन जाता तितलें बेगीन लुकसाण भरपाई दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न। टायम पिरियड कसो दिल्लो? टायम आमी 8 टीमी केल्ले आहा, 8 टीमी, आनी हर एक सोमार पासून हें काम चालू जातलें सगळें दिसा। केन्ना पर्यंत अशें तांकां म्हटल्यार 4-5 दिसां भितर सगळो म्हाका रिपोर्ट मेळपाक जाय। बघितलें।